ह्या लुगरार जे आसा हाजे ब्युटिफिकेशन म्हण जाल्लें बोरिंग रोड आनी कितलेशे क्रोर मोडून हाजें ब्युटिफिकेशन जाल्लें आहा आनी सामकें व्हडल्या दबाज्यान ताजें इनॉग्रेशनूय केल्लें आहा. आतां जेन्ना हे फुटपाथ हालींच बांदल्या पूण हे फुटपाथ पळयलें जाल्यार कितलेशे कडेन एंटायर स्ट्रेच म्हणल्यार जाता सेटल जाल्लो आहा. 4 इंच सुमार सेटल जाला. क्रॅक्स दिसती पडटा. सीट्स आहा ते सोंपे आहा पळय तातूंतय क्रॅक्स येयल्ले आहा. आतां हे कसलें हॅप हॅझर्ड काम करून घेतलेलें आहा. तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सामकें आख्या गोंयभर सांगतात की व्हडले झाडावन आमी इतली क्रोर मोडले, इतली 100 क्रोर मोडले, 200 क्रोर मोडले आनी इतले डेव्हलपमेंट केलें. आतां हे जे तुमी क्रोर्स मोडटात ते असले हॅप हॅझर्ड काम करपाक, पुअर क्वॉलिटी काम करपाक हे कसले तुम्हाला मडगांव डेव्हलपमेंट उदरगत म्हणपाचें आमी डिमांड करता की हे जे कॉन्ट्रॅक्टरान जें काम केल्लें आहा ताचेर इन्क्वायरी जावची आनी पळय ताजे पेमेंट्स बी कितें आहा ते सामके हे सारकें केले शिवाय ताजे रिलीज करप ना. कित्याक आतां सपोज हे भाशेन आसा पावसान आनीकूय बी डिसमेंटल जातलें कित्याक ती भितर जी हें आसता बेज आसता तो सपोज लूज जालो जाल्यार ते एंटायर सिंक जाता आनी हे सगळे जे पेवर्स आहा आमकां पुलीस स्टेशना मुखार दिसती पडटा ते भाशेन हे जावपाची परिस्थिती मुखार येवपा आसा. तूं सपोज बेश्टे चलोन सुद्दां गेलो दुसरे वाटेनूय बी जाल्यार ते पेवर्स अशें वॉबल जाता हालता ते सामकें पांयान कळटा तुका. म्हणजे इतलें लूज काम जावन गेल्लें आहा आनी सब स्टँडर्ड जाल्लें आहा. इतले क्रोर जेन्ना तुमी सांगतात की डेव्हलपमेंटा खातीर मोडल्या म्हण मडगांव जाल्यार ते बरे भाशेन करचें, क्वॉलिटी काम करचें म्हण हे हो आमचो मागणी आसा. फक्त क्रोर मोडले म्हण हे एनावन्स करून कांयच फायदो ना. तुमी फाटीं आमच्या मडगांवच्या आमदारांनी पयर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आहा हेंवूय म्हणलें आहा ताणें GSIDC थ्रू आपणान इतले क्रोर मोडल्या म्हण. ताणें जो फ्लायओव्हर आहा ताजेरूय उल्लेख केलो की ते रेनोवेशन आपण केल्लें आहा म्हण. पण जेन्ना आमी पॉयंट आउट केल्लें की 2 कोटी काम करनासतना पेमेंट जाल्लो आहा तेन्ना तो सामकें तोंड बंद करून आशिल्लो. तेणें एक जाप काडून ना तेणें. आमी तो बोर्ड केलो उपरांत PWD मिनिस्टरान ताजी इन्क्वायरी मागून ते काम जी करून आहली ती करून घेतली आहा. एक्चुअली सांगपा म्हळ्यार कोण तरी इंजिनियराचेर एक्शन जावपा आशिल्लें पूण फायनली गव्हर्मेंट डिसायड करता फायनल. पूण एटलिस्ट काम पूण जावन गेलें पूण त्या टायमार ती एक जाप काडून ना तेणें. सो असले सब स्टँडर्ड काम करून कितले क्रोर मोड म्हण अनाउन्समेंट करून कांयच फायदो जावपा ना. मडगांव आमकां उदरगत पळोवपा जाय जें दिसती पडटा तें लास्टींग आसा तें. फक्त टेम्पररी डेव्हलपमेंट आमकां नाका. आमकां जाय बरो डेव्हलपमेंट मडगांवचो आनी हाजे फुडें कितें करता सांगपा जाय तें.